नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। गोंयच्या दर्यावेळ्यांचेर पर्यटकांची लूट चालूच। चलयां दिता म्हणून सांगून गुजरातांतल्या एकल्याक लुटलो। साळगांव पठाराच्या रस्त्या कुशीक सापडली तामिळनाडूच्या सतीश सीतारामनाची कूड। मरणाचे कारण स्पष्ट जावंक ना, पुलिसांचो तपास सुरू। कला अकादमीचे जावंक ना योग्य नूतनीकरणाच्या नावाखाला फक्त इबाड। ज्येष्ठ नाट्य कलाकार देवीदास आमोणकरांचो आरोप। बहुतेक खबरां चॅनलांच्या एक्झिट पोला प्रमाण परत एक फावट मोदी सरकार येवपाची शक्यताय। गोंयांतलो एक जागो भाजपाक तर दुसरो मेळटलो काँग्रेसीक। एक्झिट पोल अदमास। पणजे मार्केटाची जाल्या अवतिकाय। पान आनी गुटखा खावन पिचकाऱ्यो मारून रंगयल्यात वण्टी। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। आणि गोंयांत 2 ते 8 जून मजगती वादळी वाऱ्या सयत पावस। 2 ते 5 जून हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट। आता खबरो विस्तारान। गोंयच्या दर्यावेळ्यांचेर पर्यटकांची लूट थांबपाचें नांव घेना। चलयो दिता म्हणून सांगून पर्यटकांक नाडटात। कळंगुटे अशीच एक घडणूक घडली। गुजरातच्या एका पर्यटकाक हायस दाखोवन लुटलो। पळोवया नेमकें कितें घडलें तें। हो गुजराताचो पर्यटक 30 मेक गोंयांत आयिल्लो। तो कळंगुटे राविल्लो। कळंगुटे दर्यावेळेर पासय मारतना ताका 2 जाण मेळ्ळे। ताणें हे पर्यटकाक हायस दाखोवन एका हॉटेलांत व्हेलो। थंय ताचे फुड्यान 20 एक चलयां उबी केली। थंयच्यान खंय ताका दुसरे कडेन व्हेलो। थंय ताका आनीक चलयो दाखयल्यो। ताचे कडल्यान 8,000 रुपया घेतले। उपरांत आनीक 20,000ची मागणी केली। तशेंच चली जाय जाल्यार आनीक 20,000 दिवचेच पडटले म्हणून सांगलें। ताणें 20,000 दिले। म्हणजे पयलींचे 8,000 आनी उपरांतचे 2 फावटी 20-20 अशे वट्ट 48,000 रुपया ताचे कडल्यान घेतले। उपरांत ह्या पर्यटकाचे कुशीक हाडून चलयेक बसयली आनी सोरो पिवपाक लायलो। एकाच बियरीन तो जाम पडलो। ताका भोळ येवपाक लागली। उपरांत ताणें आपल्या इश्टाक गूगल लोकेशन धाडलें आनी ताचो इश्ट थंय पावलो। इश्ट पावलो म्हणून आपूण साल्वार जालो अशें हो पर्यटक सांगता। इधर 2 दलाल मिले। हम ऐसे रोड पे घूमते जा रहे थे। हमारे पीछे पीछे ही आए। बोल रहे आप कुछ भी करो ऐसे करके हमको दिखाने ले गए। उधर दिखाने के बाद ऐसे बोलते हैं कि तुम 8,000 में ये लड़की ले लो। मैंने ना बोला तो हमको ऐसे धंधे में नहीं पड़ना। बोले नहीं एक बार ले लो। हमको उनके साथ एक्टिवा से स्कूटर से ले गए वो कैफ़े में और बाहर में ले जाके ऐसा बोला कि उधर खाली डांस है, ठीक है। और उसने पहले बोला कि 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। गूगल पे 8,000 कैश करवाए। बाद में कुछ बोला नहीं, ऑनली 8,000 ही बोला था उसने। और बाद में 20,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिया बाहर ही। हाँ बाहर ही, काउंटर पे ही बाहर कर दिए। बाद में 3 टोकन दी मुझे छोटा बियर ग्लास की। बाद में ऐसा बोलता है अंदर एंट्री करिए। अंदर एंट्री करने के बाद थोड़ी देर हुआ तो मैंने 3 बियर छोटा ग्लास पिया। बाद में एक लड़की आई और लड़की आने के बाद वो जितना भी दारू पिया 16-20 का दारू पी लिया उसने। तो सभी पेमेंट मेरे से करवाया और बाद में बोलते इधर से निकल जाओ। उन्होंने ही बोला आपको हाँ, जाने नहीं तो मार खाओगे। मैंने लाइव लोकेशन भेजा और मेरे वो दास में एक फैन थे, रूम फैन। मेरे साथ कोई आया नहीं, रूम फैन थे। और रूम फैन को बोला और रूम फैन को तुरंत बुला और वो लाइव लोकेशन से मुझे ले गए। उसके बाद मुझे भेज दिया। हमने लाइव लोकेशन लोग के मेरे फैन लोग को बोला के चले आए हमको मार के डर से, क्योंकि अकेले एरिया में आए हैं, हम आउट एरिया में आए हैं। हमको इधर कोई पहचानता नहीं, कुछ नहीं। तो आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद तो रूम पे चले गए, लेकिन सोचने लगे क्या करें क्या नहीं। तो सब ये राजस्थान लोगों के साथ वो रूम फैन थे। उसने मुझे 2-3 हज़ार रुपये अभी दिए हैं घर पे जाने के लिए, और तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। कितने लोग थे आप? मैं तो अकेला ही हूँ। अकेला आए कभी थे आप? 30 तारीख। 30 तारीख को आए थे। अच्छा, रुके जब कहाँ थे? आपको वो जो 2 दलाल मिले थे, हाँ। आपने
तुमको पूछा था या उन्होंने सामने से आपको ऑफर किया था? नहीं, उसने सामने से ही ऑफर किया था हमको। क्या बोला था उन्होंने? ऐसे बोला कि आपको कुछ चाहिए तो बोलो। मैंने बोला कुछ यानी क्या? तो बोले कुछ यानी आओ तो सही मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसने अंदर गया, लेके गया, अंदर जाके जैसे ही डोर ओपन किया तो बोलते हैं सब लड़कियाँ हैं, ऐसे बोला। क्योंकि उसमें हम लफड़े में नहीं पड़ने वाले, हम बाहर के गुजरात के, इधर कुछ भी होया तो कौन लेगा जिम्मेदारी। होटल का नाम वो क्या था? होटल का नाम नहीं है, लेकिन उसमें स्कैनर, उसने मैंने फ़ोटो डाला था नाम का, तो तुरंत उसने मेरा मोबाइल पूरा निकाल दिया। होटल का नाम वगैरह कुछ नहीं मालूम? नहीं, लेकिन एड्रेस लाइव लोकेशन है हमारे पास। लाइव लोकेशन है? हाँ, लाइव लोकेशन उसको सेंड कर दिया दोस्तों। गोंय सध्या ड्रग्स आणि शिनळकी व्यवसायाक लागून बदनाम जायत चल्ला, अशे तरेन गोंयच्या पर्यटनाची अधोगती सुरूच आसा इतले मात खरें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आयतारा साळगांव पठाराचेर रस्त्या कुशीक सतीश सीतारामन ह्या तरणाट्याची कूड सापडली। सोमारा पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत मरण आयिल्ल्याचें कारण स्पश्ट जातलें। ही घडणूक दनपारच्या 2 वरांचेर उक्ताडार आयली। पळोवया नेमकें प्रकरण कितें तें। पिळण उद्देगीक वसणुके लागसार साळगांव पठार वाठारांत रस्त्या कुशीक सतीश सीतारामन वय 23 मूळ तामिळनाडू हाची कूड सापडली। घडणुकेची म्हायती मेळटाच साळगांव पुलीस निरीक्षक सोमनाथ माजीक हांच्या नेतृत्वा खाला पुलिसांनी घडणुके सुवातेर वचून पंचनामो केलो। मरण आयिल्ल्याचे पॅन्टींत पाकीट सापडले। ह्या पाकिटात सतीशाची वळख पटपी कागदपत्रां सापडली। पंचनामो करून ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या। सोमारा सतीश हाचे कुडीर पोस्टमॉर्टम जातलो। ताचे उपरांत ताच्या मरणा फाटले कारण कळटले। सध्या असैमीक मरण म्हूण नोंद केला अशी माहिती पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिली। सालिगांव जो रस्तो पिलँड इंडस्ट्री कडेन वयता, ऑपोजीट एक्सप्रेस गोदावांचा जो रस्तो आसा ताच्या ऑपोजीट एक फॉरेस्ट एरिया, एक डोंगर आसा। ह्या डोंगरात एक डेड बॉडी सापडलेली आसा। घटनास्थळी सध्या जे सालिगांवचे PI आसा सोमनाथ माजीक हांगासर पंचनामा आनी इन्व्हेस्टिगेशना खातीर पाविल्ले आसा। ही जी डेड बॉडी आसा जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करताले तेच्या ID प्रूफ जेन्ना मेळ्ळे, त्या ID प्रुफा वयल्यान अशें कळण्यात येता की ही जी डेड बॉडी आसा हाचें नांव जावन आसा सतीश रामन आनी हो मुळात रावपी तामिळनाडूचो आनी 23 वर्सांचो भुरगो। ह्या डेड बॉडी फाटल्यान कशी अपडेट आमकां मेळटा, अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान पावयत रावतल्यात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा अशोक। कला अकादमी म्हजे खातीर आवय सारकी। कला अकादमीन आपल्याक घडयलें, नांव दिलें, वळख दिली। पूण नूतनीकरणा उपरांत हे आवयक पळयली की आपल्याक दुख्ख जाता अशी भावना ज्येश्ठ नाट्य कलाकार देविदास आमोणकारांनी उक्तायली। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे कार्यावळीत ते उलयताले। कला अकादमीचे योग्य नूतनीकरण जावं ना हाचे फाटल्यान षडयंत्र आशिल्ल्याचो आरोप ज्येष्ठ कलाकार देविदास आमोणकार हांणी केलो। सरकाराक संस्कृतीक केंद्र बदलपाची सपनां पडपाक लागल्यात आनी घडये ताकाच लागून कला अकादमीची अशी वाट लागल्या अशें तांचें म्हणणें। दुसरे वटेन गोंयचो आनीक एक फामाद नाट्य कलाकार राजदीप नायकानूय कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर तिडक उक्तायल्या। पळयात तांचें म्हणणें। हांव तुमचे कडेन दोगूय जाणां कडेन मागता, तुमच्या मनान कला अकादमी संदर्भात काल खंय परत 10 कोटी रुपये दिल्यात कला अकादमी खातीर, तुमच्या मनान ह्या विशीं कितें पळय उदेलां ते तुम्ही सुरवातेक थोडे भितर सांगचे, मागीर त्या संदर्भात आमी चर्चा करूया। देविदास बाब तूं सांग। कला अकादमी कडले म्हाजें नातें खूब भावनीक आसा, कारण म्हाजी जल्म दितली आवय ही म्हाजी आवय आनी त्या नंतर म्हाका पोसपी ही कला अकादमी। बरें सांगलें तुवें, कारण बऱ्याच जाणांक खबर आशिना कला अकादमी जेन्ना EDC हावसा ते पॉवर हावसा कडेन थंय आमी एकांकी करताले कॉलेजीचे वतीन। हांव थंय फुटपाथीर चणे आनी भिकणां विकतालो म्हाज्या बापाया वांगडा। आनी थंयसरल्यान त्या फुटपाथी वयल्यान आयज कला अकादमीच्या हांगा खांड्यार खेळोन आयज एक कलाकार म्हणून खंय तरी म्हाका नांव आसा, एक म्हाका वळख आसा, ती कला अकादमी। आनी हें फक्त म्हाज्या परत हें म्हाजें भावनीक नातें कला अकादमी कडेन आशिल्लें। आनी ती कला अकादमी जेन्ना तिजी अशी विदीर्ण अवस्था जाता जावं अशी तिजी वाट लायली वयता, हांव लायली वयता हो शब्द जाणीवपूर्वक वापरता, कारण प्रत्येक जाण आपापलें घर बांदता आसतना, बंगले बांदता आसतना वेवस्थीत काळजी घेता, कितले पयशे खंय मोडूं जाय, ती कशा प्रकारे तेजो
तज्ञ मंडळी कोण आसपाक जाय, तेजी बांदावळ कशी आसता, ठरावीक वेळान पूर्ण जावपाक जाय, ठरावीक वेळान पूर्ण जावपाक जाय, हें म्हत्वाचें. अश्यो सगळ्यो गजालीची काळजी सगळे जाण आपले बंगले बांदता आसतना घेताच आसतले आनी तशे बंगले रेडी जाता. पूण कला अकादमी अशीच वाऱ्यार उडयल्या आनी म्हाका तरी दिसता म्हणजे कला अकादमीच्या विरुद्ध एक षडयंत्र चल्लां. त्या कला अकादमीची जी ब्युटी आशिल्ली, त्या कला अकादमीचो आत्मो आशिल्लो तो अक्षरशः काबार करून उडयला. हांव राजदीप न्ही हाजे कडेन फक्त एक बिल्डींग म्हणून पळयना, अजिबात ना. हांव फक्त एक कलेचे एक 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 वयर सरपी एक येदो व्हडलो आवाज सामकें ही फकत बिल्डींग काबार जावना. फाटल्या 3-4 वर्सांत गोंयचे कलेच्या मळार जें पळय कितें अप्रूप घडपाचें आशिल्लें ताका वेर गेलें. हय, ते बाबान म्हणटा तशेंच की आमी कलाकार आसा पळय गोंयचे कलाकार, म्हणजे शेणलेली गोरवां करमळेच्या तळ्यार म्हणटाले पळय, खंयचोय आर्टिस्ट जावं कसलोय आर्टिस्ट जावं तो कला अकादमीन सांपडटालो आनी कला अकादमीन एक मेळ जातालो, चळवळीचें केंद्र सामकें. आनी आयज आमी कितलीं नाटकां करूं, पूण कला अकादमीच्या ज्या दिनानाथ मंगेशकर त्या स्टेजीर जेन्ना चडटा पळय तेन्ना आंगान पळय तो कापरो भरतालो. ते काही वेगळीच, कारण जेन्ना आमी देवळान भितर सरता ते देवाक पळयतकीर म्हाजो जो कुलदैव आसा कोण जे आपूण देव मानता ते देवा कडेन पळयता अक्षरशः दोळ्यान दुकां येता पळय ती जाताली आमकां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7 टप्प्यातले मतदान सोंपिल्लें आसून 4 जूनाक निकाल लागतलो. पूण ताचे पयलीं विविध संस्थांचे एक्झिट पोल जाहीर जाल्यात. गोंयांतलो एक जागो भाजपाक तर दुसरो काँग्रेसीक मेळटलो असो अदमास आज तक सी वोटरांन उक्तायला. भोवतेक खबरां चॅनलांच्या एक्झिट पोला प्रमाण परत एक फावट मोदी सरकार येवपाची शक्यताय आसा. NDF 250 ते 350 जागे, इंडी आघाडीक 150 ते 250 जागे मेळपाचो अदमास उक्तायला. राजधानी पणजेच्या मुखेल मार्केटाची सामकी उतिकाय जाल्या. एका वेळार पणजेची शान आशिल्लें हें मार्केट आतां वायट स्थितीत आसा. पळोवया पणजे मार्केटांतल्या समस्यांचेर उजवाड घालपी गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. पणजेच्या मार्केटात फकत पणजेकारूच न्हय जाल्यार पुराय तिसवाडी आनी बार्देस मालांतले हजारांनी लोक दिसपट्टे येतात. 15 वर्सां आदीं बांदिल्ल्या ह्या मॉडर्न मार्केटाची आतां तर सामकीच अवतिकाय जाल्या. मार्केटात सगळीकडेन घाणीचें साम्राज्य पातळ्ळा. पान आनी गुटखा खावन लोकांनी पिचकारे मारून वण्टी रंगोवन दवरल्यात. बंद मार्केटात वारे घोळपाक व्हेंटिलेशन ना. गरमीच्या दिसांनी वतांतल्यान येयले जाल्यार सादे उदक पितले जाल्यार उदकाची सोय ना. तशेंच मार्केट बांदिल्ले तेन्ना लिफ्टीची सोय केल्ली, मात ती लिफ्ट सुरवातेपासून बंदूच आसा. अश्यो जायत्यो समस्या पणजेच्या मार्केटात आसात. तातूंत महानगरपालिकेन लक्ष घालून ह्यो समस्या सुटाव्यो करच्यो म्हूण थळाव्यांची मागणी. पणजे मार्केट हे फक्त पणजेकारां खातीर न्ही, तर पणजेचे जे सरावंडींग एरियाज आसा, तालिगांव धर, रायबंदर धर, बांबोळे धर, सगळ्या हे एरियेतले लोक हांगा मार्केट शॉपिंग करपा खातीर येता. आनी हे असो एक जागो आसा ज्या जाग्याचेर तुमकां सगळ्यो गोश्टी मेळपाक शकता. फ्रुट्स, भाजी, नुस्तें धरून ते आमी फुलांच्या मार्केटान आसा. त्या शिवाय बाकीच्यो रिपेरिंगा खातीर हे एक सामकी उत्तम असो वन स्टॉप प्लेस आसा. त्या जाग्याचेर सगळे तरेच्यो गोश्टी रिपेर करून मेळटा, बॅगां पासून रेडिओ आनी सगळें. सो हाजे खातीर हांगा हजारांनी लोक एवरी डे ह्या मार्केटान येता. हे इतली इम्पॉर्टंट मार्केट आनी हे कॅपिटल सिटीचें मार्केट आसा. सो हे मार्केट हे बरें आसपाक जाय, टॉप क्लास आसपाक जाय आनी स्टेट ऑफ द आर्ट आसपाक जाय. सामकी सादी गोश्टी सारक्यो उदक, पिवपाचें उदक हांगा अवेलेबल ना. हाजी इतली दुसरी दुर्दैवाची गोश्ट कांय आसपाक शकना. त्या शिवाय लिफ्ट चलना, केन्ना चलना ना लिफ्ट आसा पूण ते चलना. त्या शिवाय बाकीची बुरशीपणां, घाण आनी थुकून दवरप ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे ह्या मार्केटाक अजिबात सोबा दिना. आनी पणजे सारक्या ह्या इतल्या इम्पॉर्टंट सुशिक्षीत एरियेंतल्या आनी कॅपिटल सिटीच्या मार्केटाक तर अजिबात ना. आनी ताजे खातीर जाता तितले बेगीन हाजेर एक्शन जावपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन हे मार्केट क्लीन जावचें. आनी जे कोण हाका जबाबदार आसा तांणी येवन हे इमिजिएटली सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालच्यो.
पणजेत आयतारा सगळ्यांत चड 35.5 तापमानाची नोंद जाल्या. गोंयांत 2 ते 8 जून मजगतीं वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 2 ते 5 जून मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात राज्यांतले चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंशां मेरेन आसतले. मॉन्सून लक्षद्वीप, केरळ, तामिळनाडूत दाखल जाला. येता त्या 2 दिसांत मॉन्सून आंध्र प्रदेश, दर्यादेगे सयत कर्नाटक आनी रायलसीमा वाठारांत पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं गोंयांत मॉन्सून केन्ना दाखल जातलो हे विशीं अजून हवामान खात्यान स्पश्ट सांगलें ना. जीवघेणी थारिल्ल्या नानोडे वाठारांतल्या चिरे खणीचेर कोणूय नातना दिसून आयले जाल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय जातली. तशी शिटकावणी दिवपी सुचोवणी फलक पुलिशेन चिरे खणीचेर लायला. मजगतीं थळाव्या पंचवांगड्यां सयत कांय तरणाट्यांनी फुडाकार घेवन आयतारा हे चिरे खणीचेर नितळसाण केली. दिवचल मतदारसंघात येवपी नानोडे वाठारांत फाटल्या आयतारा एकाच दिसा चिरे खणीत आनी कॅनलात बुडून 2 भुरग्यांक मरण आयिल्लें. नानोडे वाठारांतले चिरे खणीचेर न्हांवपाक कायमची बंदी घालची अशी मागणी मॉन्सून पूर्व कामांचो आढावो घेवपाक बुधवारा दिवचले आयोजीत केल्ल्या बसके वेळार फुडें आयिल्ली. ताचे उपरांत आतां पुलिशेन नानोडेच्या चिरे खणी कडेन सुचोवणी फलक लायला. मजगतीं आयतारा थळाव्यांनी चिरे खणीचेर साचिल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी हेर कोयर एकठांय केलो. आयज ज्या जाग्यार आमी आसा खण आसा ह्या जाग्याचेर खुबशे भुरगे येता आनी उडयो मारता आनी बुडटात. त्याच जाग्यार आयज हो जो आमी कचरो लागीं केला तो किशोरान आमच्या इनिशिएटीव घेवन सकाळच्यान आमी जवळ जवळ 9 सुरवात केली ते आतां 1 जावपाक येयलात. आमी 3-4 वरां हो क्लिननेस ड्रायव्ह चालू केला. आमच्या वांगडा संजय आसा, श्याम आसतलो, आमचो हर्षल आसतलो. हो कचरो आमी फाल्यां पंचायती कडेन सुपूर्द करतले आनी हांव अपील करता सगळ्या पालकां कडेन आनी भुरग्यां कडेन अपील करता की तेंच्यांनी ह्या जाग्यार न्हांवपाक येवपाचें न्हू. कित्याक तर तांकां अंदाज कळना आनी वयल्यान उडी मारून सकयल आपडल्या उपरांत तेंचो जीव वयता. पालकांक खास करून हांव आवाहन करता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरचें. तशेंच गोवा पोलिसांचें हांव अभिनंदन करता. तेंच्यांनी हो हांगा एक बोर्ड लायला आनी हो ड्रायव्ह सक्सेसफूल करपाक आमकां मदत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मिराबाग सावड्डे जुवारी न्हंयचेर जावपी प्रस्तावीत बंधाऱ्याक थळाव्यांनी खर विरोध केला. गांवांतल्या लोकांक विश्वासांत घेनासतना उदका स्रोत खात्यान हो बंधारो बांदपाचें थारायला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हो बंधारो बांदून सावड्डे वाठारांत पर्यटन हाडून आमचो गांव इबाड करपाचो ना अशें थळावे सांगतात. मिराबाग सावड्ड्या जुवारी न्हंयचेर उदका स्रोत खात्यान बंधारो बांदपाचो थारायला. हे विशीं म्हायती दिवपाक आयतारा मिराबाग वाठारांत बसका आपयल्ली. हे बसकेक थळावो आमदार गणेश गांवकार, कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल, नगराध्यक्ष, सरपंच, पंच वांगडी तशेंच उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या प्रस्तावित बंधाऱ्याक थळाव्यांनी खर विरोध केला. लोकांक ह्या बंधाऱ्या विशीं कांयच म्हायती दिवंक नासतना उदका स्रोत खातें बंधारो बांदपाक सोदता म्हूण थळाव्यांचो आरोप. हो बंधारो बांदून सावड्ड्या वाठारांत पर्यटन चालीक लावपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. आयची मिटींग जी आशिल्ली ती बंधारा बद्दल आशिल्ली. हो जो हांगा मिराबागा एक बंधार येता खुलासे केले जाय अशें आमी आयकलें. कित्याक हे ऑलरेडी ह्या बंधाराचें टेंडर जालो, सगळें जालें. टेंडर पास बी जालो, फक्त वर्क ऑर्डर मेळपा उरल्या. म्हणटकीर आमची ह्या गांवाक मिराबागा सांगनासतना हो प्रोजेक्ट येयला. जेन्ना आमी आमची गांवची पंचायत जालें तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. कोण हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसा म्हणून आमी गांवची मिटींग घेतली. पूण ह्या गांवची मिटींगे आमच्या वांगडा पंच रावले ना. सो आमकां खंय तरी दिसलें की आमचे हो अत्याचार जाता, अन्याय जाता. तेका लागून आमी परत आमची एक मिटींग जाली आनी हो एज अ पंच म्हणून तेणी आपयली. त्या मिटींगे येयले आनी आमी सांगलें तेंचे वांगडा WRD ऑफिशर्स आशिल्ले, पंच आशिल्लो, आमदार आशिल्लो, बाकीचे निलेश काब्राल आशिल्लो, गणेश गांवकर आशिल्लो. सो तेंकां जेन्ना आमी विचारलें तेंचे कडेन आमची समस्या आसा पळय तेंचे कडेन उत्तर कांयच ना जालें. म्हणून एकूच तेणी सांगलां की आतां आमी हेजे मुखार विचार करतले. तेंकां आमी सांगलां की तो पर्यंत हेजें कितें काम तुमचें चालू आसा तें कितें आसा तें तुमी सगळें बंद करचें. कित्याक आमकां पयलीं सविस्तर गांवच्या लोकांक म्हायती दिया, मागीरच आमी मुखार तुमकां स्टेप घेवपाक येतले. पूण आमचो ह्या गांवचो सगळ्याचो टोटल विरोध आसा. विरोध कितें आसा की आमची परिस्थिती आमी ह्या गांवांत रावता म्हणजे कशें भावान वयता तें आमकां खबर आसा. त्या ऑफिशल्सा जावं आमदारा मिनिस्टरा हेजे बद्दल कांयच म्हायती ना. आमचो गांव कसो तयार जाला, कशी भाटां आमी तयार केल्या. सो तेंचे कडेन ऑफिशल जे आसा पळय सगळ्याक आमी फॅक्ट सांगल्या. तेंचे कडेन एकटी मनशा कडेन आमचे आन्सर दिवपाक जालना. आन्सर दिवपाक जालना म्हणून तेणी आतां मुखार मिटींग दवरल्या की आनी फुडली ह्या म्हयने भितर ते आनी मिटींग घेतली म्हणून सांगल्या. आनी आमदारान आश्वासन दिलां सपोज गांवच्या लोकांक सपोज जो नाका प्रोजेक्ट जाल्यार आपूण सदांच गांवच्या लोकां वांगडा आसतलो अशें आश्वासन दिलां. आनी आमचो ओपोजूच आसा ह्या प्रोजेक्टा लागून. बसकेक थळाव्यांनी आपापल्यो समस्या मांडल्यो.
लोकांच्यो भावना समजून घेतिल्ल्याचे आमदार गणेश गांवकर सांगता। फुडल्या 8 दिसां भितर पावर पॉइंट प्रेझेंटेशन करून ह्या बंधाऱ्याविशीं लोकांक अदीक माहिती दितले अशें तांचें म्हणणें। कशें आसा की लोकांक खूब प्रॉब्लेम आसा। फाल्यां सकाळीं कितें आसा की तो बेरेज घालतरी उदक थंय समज फुगोन बिगोन लोकांचे सगळे घरा बिरां बुडटली काय कितें, पावसाक प्रॉब्लेम कितें जातलो, ती झाडां बिडां समज जर कट जालो जाल्यार परिणाम कितें जातलो, ती समज जर रिटेनिंग वॉल बांदली जाल्यार तेजी गॅरंटी कितें, अशें खरेंच जे पळय लोकांक भंय दिसपाचे जे पळय प्रश्न आसा न्ही ते प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्या आनी त्या प्रश्नाचेर आमी कितें आसा की हे प्रश्न जे पळय आसा पळय ते कशें आमी आन्सर करूं शकतले आनी त्या प्रमाणे ताका आमी सांगलें की कितें आसा की मिटींग कितें अशी मोठी खूब वरां चलना ती लोकां भितर कितें आसलेलें पळय तें आमकां कळ्ळें आनी परत आमी कितें आसा हांव हेजे तेजो रिप्रेझेंटेटीव असो आसा की हांव येवन तेजे कडेन बसतलो इन डेप्थ तेजे कडल्यान काही म्हायती आसा ती घेतलो। लोकांचे हांगसरले कशें आसा जे कितें भावना आसा ते आमी समजून घेतल्या। सगळ्या लोकांचें कितें आसा की तांकां कळपाक जाय की आमी कितें फेस करतले ते तांकां कळपाक जाय आनी ते कळपाचें दिवपाचें आमी सगळें समजून सांगपाची तयारी आसा आमची आनी तरी पण तांकां समज दिसलें फाल्यां सकाळीं आनी कितें अडचणी आसा सगळ्यो अडचणी आमी मान्य करून घेवन तेच फुडें वचपाक जाय न्ही। अशे पद्दतीची आजची मिटींग जी पळय आसा ती बरी जाल्या आनी त्या नंतर हांवूय तांकां कितें आसा 8-10 दिसांनी येतलो पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन पळय जें आसा तें एक्झॅक्टली सामकें डिटेलाक रेडी करपाक येतलो डिपार्टमेंटाक आनी तेजे नंतर त्या लोकांक आमकां मांडटले। लोकांक हो बंधारो नाका जाल्यार आपूण लोकां वांगडाच आसतलो अशें थळाव्या पंचान सांगलें। हो जो प्रोजेक्ट आसा न्ही हो पंचायतीन प्रपोज केला किंवा पंचान प्रपोज केला। हो जो प्रोजेक्ट आसा हो अंडर गव्हर्मेंट WRD डिपार्टमेंट अंडर आसा आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो असोच कित्याक की जे सावलेचें जें उदक येता जे सायें उदक येता तें हांगा हाडोवपाचें आनी तें उदक पिवपाक लोकांक दिवपाचें असो सिंपल प्रोजेक्ट आसा। पूण हो प्रोजेक्ट करतना डिपार्टमेंटा कडेन सेवरल टायम सांगलें की हो प्रोजेक्ट लोकांक ब्रीफ करा एक्सप्लेनेशन दिया आनी कांय कारणान सिलेक्शन जालें खुबशे कोड लागलो ताका लागून हो डिले जालो। पूण आज हांवें मुद्दम एक रिक्वेस्ट ऑफ द विथ द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक आमच्या विलेजरा खातीर हांवें मिटींग आपयल्ली आनी लोकांचे खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसा दुबाव आसा हेजे बद्दल ते क्लियर करपा खातीर आपयल्ली आनी जालें कितें हितून भितर सगळी इन डेप्थ नॉलेज तेंचे कडेन नाशिल्ली तेन्ना आमदारान रिक्वेस्ट केला की प्रॉपर पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन आपूण दाखयता आनी तेजे नंतर जे एक्सपर्ट्स आसा तेंचे कडच्यान आमी जाणून घेवया आनी जर सपोज लोकांचो कितें इंट्रस्ट आसा तो पळोवया अशें कशें आसा हांव एक गांवचो पंच आनी जर सपोज लोकां नाका जाल्यार लोकां बरोबर आसतलो हितून कांय दुबाव ना। गोमंतक टीव्ही खातीर सावड्डेच्यान गौरेश सतरकार। ICC T20 वर्ल्ड कपाच्या पयल्या मॅचीत यजमान अमेरिकेन कॅनडाक 82 धांवड्यांनी हारयले। कॅनडान दिल्लें आव्हान 17.4 ओव्हरींनी पुराय करीत अमेरिकेन पंगडान इतिहासीक जैत नोंदयलें। तांच्या जैताचो हिरो थारलो तो एरन जोन्स। अमेरिकेन टॉस जिखून पयली बॉलिंग केली। कॅनडान पयली बॅटिंग करतना 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 194 धांवड्यो केल्यो। तांच्या नवनीत धालीवालान 44 बॉलांनी 61 धांवड्यांचे योगदान दिले। ते उपरांत प्रत्युत्तरात अमेरिकन पंगडान 17.4 ओव्हरींनी हे लक्ष्य पुराय केले। एरन जोन्सान बरो खेळ करीत अमेरिकेच्या जैतांत म्हत्वाची भूमिका बजायली। ताणें 40 बॉलांनी नाबाद 94 धांवड्यो केल्यो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कोकण रेल्वेन वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर रेंट बायक आणि EV कार सेवा सुरू करपाचो प्रस्ताव काढला। ह्या प्रस्तावाक कळंगूटच्या रेंट बायक आणि टॅक्सी व्यावसायिकांनी खर विरोध केला। कोकण रेल्वेन हो प्रस्ताव फाटी घेवचो म्हणून तांची मागणी। हे विशीं टॅक्सीकार सोमारा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर करतले अशें टॅक्सीकारांनी सांगलां। 2018 सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांच्यानी एक नोटिफिकेशन इश्यू केला आणि त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे इलेक्ट्रिक व्हेकल जो तितून 4 व्हीलर 6 व्हीलर त्याच्या एबाव 2 व्हीलर या सगळ्या गाडयांक जे आसा या सगळ्या गाडयांक टॅक्स आणि परमिटांतल्यान आणि बाकीचे जे पळय कितें आसा पळय तितूंतल्यान एक्झाम्पशन दिल्लेलें आसा। आता हे एक्झाम्पशन दिल्ल्या कारणान संपूर्ण गोंयान असो एक फियर एंड एग्जायटी सगळ्या स्टेक होल्डरा भितर निर्माण जाल्लेली आसा की फाल्यां कोणूय एक कॉर्पोरेट 500 किंवा 1000 भर बसी घेवन येवन तो गोंयान चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए बायक चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए कॅब चालू करपाक शकता आणि हे जर बंद करतलो जाल्यार जे नोटिफिकेशन मुळान सेंट्रल मिनिस्ट्री पळय जे आहा मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे हेंचे नोटिफिकेशन जे आहा ते स्क्रॅप करपाची आवश्यकता।
आयची मिटींग आमी घेतल्या पळय ती तुमी पळयला आसतलो कोंकण रेल्वेन एड घातलेलो आहा EV बायकांचो. सो आमी सगळे रेंट बायक एसोसिएशनान डिसिजन घेतला ते ओपोज करपाक तो आनी आमी गव्हर्मेंटाक मेळोंक चिंतला ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी ताका एक मेमोरंडम दिताले आमी टू स्क्रॅप दीस वॉट एवर इज ब्रॉड आनी नॉट ओन्ली रेंट अ बायक हे आतां खूब व्हडलेच भायल्यो कंपनी येवन सगळ्यो दिल्लीच्यो आनी एनी अदर प्लेसीस ते ओवरटेक करूंक सोदता आमची बिजनसां सगळी आनी आमचे लायव्हलीहूड हितून हार्म जाता कित्याक खूब जाणांची घर हेजेरूच चलता रेंट अ बायकीचेर ऑर धाकटी धाकटी कितें बिजनसां घातला सो आमचो अपील आहा CMाक आनी आमी ताका व्हेरी सून मेळपाचे आहा इन अनदर 2 days मे बी ते मेमोरंडम घेवन टू स्क्रॅप दीस आनी समज CM आमचे आतां आयकत ना आनी स्टील इट इज गोईंग ऑन देन वी वील हॅव टू टेक सम अदर स्टेप्स. युगांडांतल्या चलयांक गोंयांत हाडून रेस्टॉरंट आनी कॅफेक काम दिता म्हणून सांगून तांकां शिनळकी वेवसायांत उगलपी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट मांद्रे पुलिशेन उक्ताडार हाडलें. 2 चलयांची सुटका केल्या. ह्या प्रकरणात जोजो नाकितू हे युगांडांतले बायलेक अटक केल्या. पुलीस उपअधीक्षक जुबा दळवी हांच्या फुडारपणा खाला मांद्रे पुलिशेन हे सेक्स रॅकेट उक्ताडार हाडले. बायलां खातीर काम करपी अर्ज NGOनूय हे कारवायेत पुलिशेक मजत केली. अर्थीक दिश्टीन दुबळ्या चलयांक सोदून तांकां गोंयांत काम दिता अशें सांगून तांकां ही बायल गोंयांत घेवन येताली. उपरांत तांकां धमकी दिवन तांचो पासपोर्ट आनी विजा काडून घेवन तांकां शिनळकी वेवसायांत घुस्पयताली. खंय मांद्र्या पोलिसांच्या मदतीन हरमल हांगासर चलपी इंटरनॅशनल सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट आयज बस्ट केल्लेले आसा. ह्या रॅकेटान उगांडा हांगासरल्या एका महिलेक जिचे नांव जावन आसा जोजो नाकिंतू हिका अटक केली पोलिसांनी आनी तेच्या उपरांत ह्या सेक्स रॅकेटाचे पर्दाफाश जाल्लो आसा. हे सेक्स रॅकेट जे आसा ते हरमल हांगासर चलतले आनी ही जी जोजो नाकिंतू ही जी बायल आसा जी जिका पोलिसांनी घट धरली ती युगांडाच्या ज्यो गरीब आनी असहाय्य ज्यो महिला आसतल्यो किंवा चलयो आसतल्यो तांकां गोंयांत जॉब दिता बरें रावपाक दिता अशें प्रॉमिसीस करून तांकां हाडटाली आनी तेंचे विजा घेवन तांकां सेक्स रॅकेटान सहभागी जावपाक फोर्स करताली. हे सगळ्या प्रकरणाचे उजवड तेन्ना पडलो जेन्ना हितूंतल्या एक चलयेक युगांडा एम्बेसीक कॉन्टॅक्ट करपाची संद मेळ्ळी आनी थंयसून मागीर ही सगळी कारवाय फुड्यान येयली आनी आयज मांद्रे पोलिसांच्या मदतीन हरमल हांगासर चलपी हे सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट जे आसा ते फुडें सरले आनी जोजो नाकिंतू हिका पोलिसांनी अरेस्ट केल्लेली आसा आनी तिका IPCच्या अंडर सेक्शन 370 लायलेले आसा आनी सेक्शन 457 ऑफ इमोरल ट्रॅफिकिंग ह्यो ज्यो सेक्शन्स आसा त्यो लायलेल्यो आसा. तर अश्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.